सोमारा राती वेट गार्बेज डंप करपी 6 ट्रक ओल्ड गोवा करमळेच्या लोकांनी धरले. थंय पाविल्ले पंच आनी पणजेच्या महापौरान उपरांत रजाव दिलें तें अशें. सो आतां रातचे हांगा जेन्ना हांगासरल्या रेजिडेंट्सांनी आमकां फोन करून कळयलें आनी कांय जाणांच्या मनान अशेंय जालें की पंचायत पयशे घेवन तें हांगा डंपिंग करपाक लायता आसतलें अशें कांय जाणांक प्रश्न निर्माण जाले. सो पंचायत क्लियरली सांगूं सोदता की हांगा पंचायतीन कसलेंच तांकां परमिशन दिवना. कित्याक हांगाचो जो ओनर आसा हो परोळेकार तेणें आमचे कडेन आपल्याक साऱ्यांक हें जाय म्हणून आमचे कडल्यान तेणें तें आतां हें हाफ हें कंपोस्ट जालो सगळो हें तेणें मटेरियल मागलेलो आमचे कडल्यान आनी आमी कालच्यान ताका घालपाक स्टार्ट केल्लो. पण आतां तेणें एक्चुअली तेजी ड्युटी तेणें स्क्रिनींग करूंक जाय. ती स्क्रिनींग करून तेणें सारकें तें सगळें सारें कुशीक काडूंक जाय. बाकीचो वेस्ट कुशीक काडूंक जाय. हें तेजें काम आसलें हेजें. आतां आमी कालच्यान डंप केला तो आनी करमळे पंचायतीन ते सुवातेर कोयर ओडोवंक परवानगी दिल्ली ना. ताका कांय पंचायतीचें कांय परमिशन ना. ऑलरेडी आमी जेन्ना सायट विजीट केली ते ऑलरेडी उडयल्ले आसले आनी तेजे 6 ट्रक आमी आतां हें केला एटेच केला. ते आतां ओल्ड गोवा ज्युडिशियल पंचायतीक आसा. ओल्ड गोवा ते ओल्ड गोवा पंचायतीचें ज्युडिशियल आसा. वेरेज आमी जेन्ना सायट विजीट केली ते ऑलरेडी उडयल्ले आसले आनी गाण मारताली. सो ऑल वेट गार्बेज सामकी गाण मारताली. रावंक जायनासली. गोंयांत हेर कडेनूय खंय असले प्रकार चल्ला आसूंये. The manure is there. If it is a manure, then why they cannot sell that manure to anybody? Why they have to dump it? So and that too also in night time. Particular people have to be made aware that in entire Goa such activity may be happening now. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.